संवसारान चडशे मनीस एक आपणालो धर्म आपणायतात पाळटात मागीर तो क्रिश्चन आसूं मुस्लीम आसूं नाल्यार हिंदू आसूं प्रत्येक धर्मांक आपली रीत आपली परंपरा आनी ती सांबाळटना त्या धर्मान कितें सांगलां त्या प्रमाणे ते वागतात. आतां क्रिश्चन धर्मान गूड फ्रायडे पयलीं लँड सिजन येता. त्या लँड सिजनाक थोडे लोक सदचे आहार घेतात सदचें जेवण घेतात. थोडे लोक सॅक्रिफायस करतात अमूक जेवतना तर थोडे लोक खूब वेळ उपास पाळटात. हिंदू धर्मान जेन्ना श्रावण म्हयनो येता तेन्ना अशेंच जाता चडसो लोक शिवराक जेवतात थोडे लोक उपास करतात थोडे लोक आपल्याक जाय ते खातात. आतां मुस्लीम भावूय रोजा पाळटात रमजानाच्या निमतान. तर रमजान कितें आनी हो रोजा म्हणजे कितें इफ्तार म्हणजे कितें ह्यो गोश्टी चडशे लोक नकळो तांकां समजोवपाच्या हेतान आयज आमी हांगा जमल्या आनी आमचे बरोबर डॉक्टर शुकूर आसा. म्हाका एक सांगा तुमी की रमजान म्हणजे एक सण कसो पाळटात ताजी रीत चाल कशी कितें आसता. औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. सगळ्यान पयलीं हांव आमचे प्रुडंट मिडियाचे दर्शकांक व्ह्युअर्स तांकां रमजानाची परबी दिता. रमजान म्हणटा तो आमचो एक 9th मंथ ऑफ द लुनार कॅलेंडर. आतां हें सोलार कॅलेंडर आनी लुनार कॅलेंडर आसा. लुनार म्हणल्यार तें मुनाचेर डिपेंड करता आनी सोलार आसता तो सनाचेर डिपेंड करता. आनी लुनार कॅलेंडरान जे म्हयने आसता ते 29th किंवा 30 चडशे म्हयने 29th आसतात. त्या खातीर आमचे इस्लामीक कॅलेंडर जो आसा लुनार कॅलेंडर तातूंत वर्सा 10 ते 11 दीस उणे जातात. रमजान आमचो एक 9वो म्हयनो आनी हो होली मंथ. हे म्हयन्यान आमचो होली कुरान होली बूक कुरान आसा ते आमचे प्रॉफेट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजेर देवान हें प्रस्तूत केलां. आनी ती बूक जी आसा ती सगळे मुसलमानाची एक मानपाची आसा. जशें की क्रिस्तांवांचें एक बायबल आसता हिंदू धर्मान गीता किंवा भगवत गीता आनी तशें त्या प्रमाणे जें आसता तशें आमची होली कुरान. आनी होली कुराना भितर आमकां देवान सांगलां थ्रू आमचे प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काय हे म्हयने रमजान म्हणटा ताजे भितर आमकां फास्टींग करपाक कंपल्सरी आसा. आतां रमजान ही तुमची एक ईद कशीच न्हू. बाकीचे तुमच्यो आनीक वेगवेगळी ईद आसता तातूंत ईद ही व्हडली काय. ही रमजान आनी एक बकरीद 2 ईद येतात व्हडले म्हणटे. तातूंत हें रमजान सगळ्यान व्हडली ईद कित्याक ताका चड महत्व आसा. हे रमजान म्हयन्यान आमी एक रोजा दवरता. रोजा म्हणल्यार ते फास्टींग उपास. जे उपास दुसरे धर्मांनी आसता. आतां सगळे धर्मान उपास आसा आनी आमकां ते कुरानान सांगिल्लें आसा हे उपास तुमचे खातीर नवे न्ही म्हूण. हाजे पयलीं जितले लोक आयिल्ले जितले प्रॉफेट जितले मॅसेंजर आयिल्ले सगळ्यांक उपास कंपल्सरी आशिल्ले. आनी आजय उपास जे आसा ते सगळे धर्मान करता. हिंदूय धर्मान करता कॅथलीक धर्मान करता सीख धर्मान सगळे धर्मान उपास करता. बस गजाल इतली की आमचे उपास आनी त्या उपासान मातशें फरक आसा. तुमच्या उपासाच्यो गरज कितें आसता म्हणजे कशें कितें पाळप. आमचे उपास जे आसा ते आमी सकाळचे एक जवळ जवळ सूर्य वयर सरपा 1 तास पयलीं ताका डॉन म्हणटात तेन्ना आमी जेवपा जाय. ब्रेकफास्ट जे करता तेन्ना करपा जाय. आनी सबंद दीस जेन्ना पर्यंत सनसेट जाता त्या पर्यंत आमच्यान कांयच खावपा जायना. थोडेशे धर्मान कितें आसता वेगळे वेगळे फास्टिंगान उपासान कितें खावपाचें ना कितें हें खावप ना तें खावप आसता. पूण आमची लुती सुद्दां गिडपा जायना. कितें सकाळ ते जवळ जवळ 14-15 तास आसता तें फुल्ली ना लुती गिडपाची ना कितें पिवपाचें ना कितें खावपाचें टोटली ड्राय. तुजी जी बॉडीची मिशनरी आसता ताका टोटल रेस्ट. ह्या रमजानान हें फास्टींग म्हणटा तें आमचें हें मेन. पूण अशा परिस्थितीन समजा आतां इवन उदक घोट पिवप ना आपली थुकी सुद्दां गिळप ना. एक मनीस जाणटो आसता ताका एक कसलें तरी एक दुयेंस जालां धरया तर ताणें कितें करप. तें देवान सूट दिल्ली आसा. आमचो देव आमचे प्रमाणे देव सगळ्यांक एकूच देवान ते हें दिल्लें आसा की जो हें तुज्या देव जुल्म करना
आनी तूं आपणाचेर जुल्म करनाका. देव इज अ मर्सीफूल सारको. तो म्हणटा जर तुज्यान जायना जायत तूं त्रास आहा दुयेंस आसा तुज्यान म्हणूंक शकता आनी तो मागीर तुज्यान मागीर रावपाचो. आनी जर तूं रावंक तूं समज एक दुयेंसूच मनीस तुज्यान उपास करूंकूच जायना जाल्यार तें कॉम्पेन्सेशन आसा ताजें. तुवें एक रोजा एक फास्टिंगा उपासा परस तुवें एक मनशाक जेवण दिवपा जाय. ते समज तुज्यान फुडल म्हयन्याचेर रावपा जायना आनी मागीर काजा म्हणटा आमी जें सुटलां तें मागीर दवरपाचें तें तुज्यान करपा जायना जाल्यार तुवें तें कॉम्पेन्सेशन गरिबांक दिवपाचो आनी ताका सूट आसा. एक दुयेंस मनीस जावं किंवा तुगेला एक हें जाता पळय ओल्ड एज आनी ते पिशे बिशे आसा मेंटली रिटार्ड तेंचेर तें फर्ज ना. आनी हे रोजा म्हणटा कितें जाण तूं हे आमचे इस्लामाचे 5 पिल्लर आसा. ते तोहीद म्हणटात. पयलीं तोहीद सल्ला म्हणल्यार ते नमाज आमी प्रेयर करता ते आनी मागीर हे रोजा मागीर जकात आनी मागीर हज. हे रोजा म्हणटा ते वन ऑफ द पिलर. एक आमचो इस्लामाचो पिलर तो कंपल्सरी. हे रोजा तुवें रावपाकच जाय. रावल्यार तुका रिवॉर्ड मेळटा ना तुका पनिशमेंट देवाचें. द डे ऑफ जजमेंट जें आसा तेन्ना तुवें मस्तीन जर तुवें रोजा केलें ना जायत जाल्यार तुवें देवाची नाफरमानी केली कितें त्या खातीर तें तुका मागीर तेजें तुका हें भोगपाक जाय. आनी ल्हान भुरगीं सुद्दां रावता इतलो वेळ? हय ल्हान भुरगीं सुद्दां रावता. आमचे भुरगे 7 वर्सान आसा न्ही 7 वर्सान रोजा रावपाक स्टार्ट करता कितें आनी ते भुरग्यांक तें कंट्रोल आसता. ते मेंटली प्रिपेर्ड आसता. तेंचे फुडें देवाची तांकां तें हें आसता मोहब्बत कितें म्हणटा तें मोग आसता. ते मोगान देवा खातीर भुरगे सुद्दां आमचे रावतात. 7 वर्साचे कंपल्सरी पूण ताज्यान सकयल सुद्दां 5 वर्सां सुद्दां भुरगे आसा न्ही ती तेन्नासान ते आवय बापूय पळय ते मेंटॅलिटी इस्लामीक आसता ते तांकां तेन्नासान प्रॅक्टीस करपाक लायता आनी ते भुरगे रावतात. चलता ते पळोवनूय तांकां कळटा आसतलें अशें अशें चलता जाल्यार आमी कित्याक रावनाका. ते एनकरेजमेंट मेळटा ताका इन्स्पिरेशन मेळटा फ्रॉम द पेरंट्स आनी फ्रॉम द ओल्डर पेरंट्स. आतां आमची जी आसा न्ही आमची कुरानाची प्रार्थना आसा सुरे फातिहा म्हणटा ताका ती 1 मिनटाची आमी आतां एक प्रार्थना दाखोवया आनी ताजे नंतर आमी आमचो प्रोग्राम परतून स्टार्ट करुया. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन. इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन. इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन. आमीन. आतां तुमी सद्दां सकाळी फुडें एक फातोडेर तुमचें कितें तें जेवण जावं ब्रेकफास्ट घेता आनी अख्खो दीस उपाशी रावता. पूण ह्या 14 वरां मदीं कितें करप आनी कितें करप ना हे म्हयन्याची खुबशी म्हत्व आसा हे आमचे मुस्लीम कम्युनिटी भितर. त्या खातीर जेन्ना आमी फास्टींग करतात आमकां देवाचें म्हणणें आसा आमचे प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमचें म्हणणें आसा की तुमी आपणाक प्रोटेक्ट करपाचो फ्रॉम द इवील. कितें वायट कार्य जें आसा तें करपाचें न्ही. कोणाक गाडी दिवपाची न्ही कोणाक वायट म्हणपाचें न्ही कितें आनी तुगेलें कें खावपा पिवपा जायना. आनी जर तूं बायल आसा लग्न त्या बायले कडेन वचपा जायना त्याच पिरियडीन तितलो तुवें प्रोटेक्ट करपाचो. ओवरऑल तुगे कितें आसा तुगे वील पावर जें आसा न्ही तुवें तें वील पावर स्ट्रॉंग करपाचें. टेस्ट ऑफ द वील पावर. हय टेस्ट ऑफ द वील पावर. आनी ताजे भितर आनी एक कितें आसा तूं देवा खातीर सगळें सॅक्रिफायस करता. आनी तशेंच जेन्ना एक व्हडलो एक श्रीमंत मनीस आसता ताचे कडेन जायते पयशे आसता आनी तो जायते आपणा जाय तेन्ना जायते खाता तेन्ना ताका तें हें जाता एहसास म्हणल्यार तें हें कळटा कळोन येता की गरिबाची भूक कितें तें एक रोजाचें म्हत्व. एक श्रीमंत मनशाक कळटा बाबा गरीब मनीस आसा तेची ताका भूक लागता तेजे कडेन जेवण ना जाल्यार तेजें हें कितें. आनी हो मनीस श्रीमंत मनीस तेन्ना ताका देवान दिल्लें सगळें आसा. तर ह्या म्हयन्यात रमजानाक तें कळोन येता आनी तो मागीर कितें करता बाबा अशें जर गरीब मनशाची भूक आसा जायत जाल्यार गरीब मनशाक आमी तेकाय पळोवपाक जाय तें ताका फिलिंग्स जाता. आनी जाता तितली हे हितून म्हयन्यान भक्ती करपाची कितें आनी देवा कडेन मागपाचें. जाता तितलें म्हणल्यार ओपन आसा तुका देवा कडेन मागपाचें
आतां हे मागण्यांचेरय आमी एक ल्हानशें एक रिकॉर्डेड सीडी दाखया आना है तो आरा हमें कुछ देर नहीं है भगवान के घर म्हणटा तें आमी अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है. जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे अल्लाह के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे. जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे अल्लाह के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे. खुद ही तेरी मुश्किल को आसान करेगा, खुद ही तेरी मुश्किल को आसान करेगा. जो तू नहीं कर पाया वो अल्लाह करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो अल्लाह करेगा, अल्लाह करेगा. आना है तो आ रहा हमें कुछ फेर नहीं है, अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है. आता एक उदाहरणार्थ अशें आसा की जेन्ना हिंदूचो श्रावण आसता न्हू तेन्ना थोडे लोक मटण खायनात, चिकन खायनात. थोडे लोक मटण चिकन नुस्तेंय खायना. थोडे लोक उपास म्हणजे शिवराकूच जेवता, वेजिटेरियन टोटल. अशें तुमच्या रोजा भितर कितें येता की अमकें खावप ना सकाळचें रातचें, बंदी आसा कितें खाणाचेर कसल्याच तरेच्या? ना अशें कांय ना. आमचे रोजा भितर असले कांय बंदी ना. फक्त इतलें हें करपा जाय की रोजा म्हण तें फक्त पोट भरपाचें हें न्ही, एक भक्ती ही. ऐ मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हो हमारे करम. नेकी पर चले और बदी से टले ताकि ईमान पे निकले दम. ऐ मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हो हमारे करम. नेकी पर चले और बदी से तले ताकि ईमान पे निकले दम. आनी तुवें फक्त तें खावप म्हण तें तूं सर्वायव जावपा एक लिमिटेड जें कितें आसा पळय फूड देवान तुका कितें दिल्लें आसा तें तुवें खावपाचें. इतलेंय पोटभर खावपाचें. सबंद दीस आपूण उपास आसतलो एक फावटी खावन घेतलो म्हणल्यार तें बदहजमी जाता, तेंय रॉंग सारकें. आनी तशेंच उपास सोडटा पळय तेन्ना देवान कितें दिल्लें आसा तुका. अशें ना हांव बिरयानी खातलो, हांव चिकन खातलो अशें न्ही. कितें तुजी घरांत समज चटणी रोटी दाल भात कितें आसा तें कितें खावपाचें. मेन म्हणटा कितें तुवें एक देवा खातीर उपास करपाचो, देवा खातीर उपास सोडपाचें. देवान तुका कितें दिलां तुवें तें खावपाचें. त्या खातीर हें कितें हांगा कितें केलां, जाय ते श्रीमंत मनीस कितें करतात हे रमजान म्हयन्याक जे घरान तांकां कांय मेळना न्ही तांकां धाडून दितात फ्रुट्स, मटन, चिकन जावं कितें. हांगा कितें रेस्ट्रिक्शन्स कांय ना, हें खावपा जाता तें खावपा जायना असले कांय रेस्ट्रिक्शन्स ना. वदो तुमी म्हणलें की श्रीमंत लोक आसता ते पोटभर तांकां जेवपाक जाय तसलें आसता, पूण गरिबाक एक वेळचें जेवण नासता. तर अशा वेळार तांकां जो फिलींग येता हातूंतल्यान रोजांतल्यान रमजानाच्या काळांत, तर अशे श्रीमंत मनीस देणगी दान करपाची कितें परंपरा आसा? हय, ती परंपरा आसा. ताका आमी जकात म्हणटात. आमचे कंपल्सरिली हे वन ऑफ द पिल्लर ऑफ इस्लाम. इस्लामाचे ते 5 पिल्लर तुका सांगिल्ले तातूंतले एक जकात. आनी चडशे लोक हे जकात म्हणटा थ्रू आउट द इयर तुज्यान दिवपा जाता, पूण रमजानान दिल्यार तुका चड सवाब आसा, पुण्य आसा, चड पुण्य आसा. त्या खातीर लोक चडशे हे रमजानान काडटात. ते 2.5% ते श्रीमंत मनीस आसा कोट्यान रुपया जेंचे कडेन आसा न्ही ते काडटा 2.5% आनी ते पडे आहा न्ही लोक त्या लोकांक दिता गरिबांक. आनी त्या गरिबांक दितकच त्या गरिबांक एक चॅरिटी. ते फक्त गरीब ते मुसलमान जावपा जरुरी ना. कोणी जर तुजो पडोसी, तुजो नेबर, तो हिंदू आसूं क्रिस्तांव आसूं कोणी आसूं, तो जर उपास आसा आमच्या इस्लामान असले आसा तूं जेवनाका पयलीं ताका दी. तुगे जर पडोसी उपास आसा आनी तूं जेवता जायत जाल्यार देव तुका बक्षिना. तो कोणी जावं. एक आमची ही मॅसेज. आनी ही आमची जी चॅरिटी आसा, जी चॅरिटी तुजी 2.5% जे पळय तूं काडटा ही चॅरिटी तुवें सगळ्यांक दिवपाची. चॅरिटी बिगिन्स एट होम म्हणटा ती खरी खबर.